आयचे उद्देश एकूच आशिल्ले की सरकारान कितें ठरयलें की जे सगळ्या गोष्टी जे आहा की तालुका वायज ते मॅनेज करूंक जाय ते थरर कॉर्डिनेशन घेवन फुडें वचपाची गरज आहा. आयज बाबू आसा, मिस्टर सोपते आसा, हांव आसा. काल हांव वाळपय आशिल्लो जे तालुका हांवूच सांबाळटा. त्याच बरोबर आमी फोंड्या मिटींग घेतली. फोंड्या रवी नायक आशिल्लो, सुभाष येवंक पावलो ना आनी सुदिनाक मेसेज वचून आमच्या ऑफिसांतल्यान कितें गडबड जाली. पण मेन म्हणजे गोविंद गावडे आनी आमी सगळे आशिल्ले. थंय बी आमी एक वेगळे तरेचे एक एसेसमेंट, कारण कोणाक भायर दवरून आमी काय एसेसमेंट करूं शकना. प्रत्येकाचें सजेशन घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय. गोंय राज्यान जें कितें कितें आमकां जाय, बाबून जर सांगलें आमकां एडिशनल एम्ब्युलन्स जाय, जर मिस्टर सोपतेन सांगलें हांगा सारकें हें जायना, हे सगळे गोश्टी आमकां इनकॉर्पोरेट करून फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न. आमी कितें थरयलां की डेप्युटी कलेक्टरचे अंडर एक ग्रूप आमी वॉट्सॅप ग्रूप करपाचें हांवें सजेशन तांकां दिल्लें आसा. बाबू आसतलो, हांव आसतलो, मिस्टर सोपते आसतले, डेप्युटी कलेक्टर आसतलो, मामलेदार आसतलो, फायर डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल हांगा कोण इन्चार्ज आसा तो आसतलो, DYSP आसतलो, BDO, PI आनी हेल्थ ऑफिसर्स आसतले. आनी हे अंगणवाडीचो CDPO बी आहा. आमी एक वेगळे तरेन आमी ग्रावंड रियलिटीचेर कितें कितें चलता ते समजून घेवन आमकां आमचे जे कितें आमी सोयी दिता लोकांक ते इम्प्रूव करूं शकता. पेशंट जर आयडेंटिफाय जालो, प्रोटोकॉल SOP सगळे जाग्यार आहा. त्याच बरोबर आमी कशें स्पीडअप करूं शकता. आतां तुमी पळयता काल तालिगांव एक पेशंटाक 24 वरां लागली आमकां शिफ्ट करपाक, कारण आमचे कडेन 108 पॉझिटिव्ह केसीस जाले. आमचे पूर्ण 108ची टीम ज्या हेजेरूच लागल्या. एडिशनल एम्ब्युलन्स प्रत्येक कडल्यान डिमांड येता की एडिशनल एम्ब्युलन्साची गरज आहा. एडिशनल एम्ब्युलन्सीस बी आमी प्रोक्योर करपाचो आमचो प्रयत्न आहा. ऑलरेडी काय आसा आनी कोण जर CSRचे थ्रू दिवपाक तयार आहा ते आमी घेता. प्लस सरकार आपल्या लेवलाचेर कितें घेवपाचें आहा ते एडिशनल एम्ब्युलन्सीस अंडर 108 घेवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. जशें आमी उलयता की त्याच बरोबर कोवीड केअर सेंटर हे सगळे कडेन योग्य तरेन जेवण बी सगळें वेवस्थीत लोकांक पावचें, हे सगळ्या गोश्टीचेर दवरपाक तालुका वायज. आतां हांगा आमी 3 जाण बसल्या, आमी एकमेकाक सहकार्य करून डेप्युटी कलेक्टर आनी तांकां खंय कितें अडचण जाता तेजेर आमचें लक्ष आसतलें. आमकां तिगांकूय तीच जबाबदारी आहा, तितकीच जबाबदारी आहा. म्हणजे आमी इंटरव्यून शकता, हांव सांगूं शकता, म्हणजे ते डेप्युटी कलेक्टर ते इम्प्लिमेंट करपाक ताका संदी गावतली. तेजे भायर आमी पंचायत लेवलाचेर पंचायत मेंबरांक ओरिएंटेशन दिवपाक सांगलां. कारण मास्क घालप, तुमी मिडिया आहा, तुमी वाचता, तुमी TV पळयता की देशभरान सगळे कडेन जगभरान आयज स्पायक्स वाडत चल्ल्या. वेगवेगळे परिस्थिती येवंक लागल्या आनी वेगवेगळे कशे निर्णय बदलतले हे सगळे आमी वीक टू वीक 10-10 दिसांनी आमकां विचार करून ते करचे पडटले. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की पंचायत मेंबरांक डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स केल्ले आसा. तांकां तेंच्या क्वॉरंटायनान दवरला काय कोण जर थंय मास्क घालिना, हे सगळ्या गोश्टी आमी एक कम्युनिटी म्हणून येवन करपाची गरज आहा. फक्त सरकार करतले म्हणून आमी रावूं शकना, पूण एक कम्युनिटी म्हणून त्या एरियेच्या लोकांक एकत्र हाडून ते लोकांक बरोबर घेवन आमी एक वेगळे तरेचे मुवमेंट आनी अवेरनस करपाची गरज आहा. आयज पुलिसेक आमी विनंती केला, स्ट्रिक्ट रावात, फायन घालात, मास्क इम्प्लिमेंट करूंकूच जाय. कित्याक आमचे कडेन 3च गोश्टी आहा. एक सोशल डिस्टन्सींग आहा, एक मास्क घालपाचें आनी एक हात धुवपाक. सगळे कडेन लोक स्टेरिलियम विकते घेवं शकना, पण साबू घेवन हात तरी ते वेवस्थीत धुवन हायजीन. कारण केन्नाय भायर सरलो, कितें हात लायले, तोंडाक हात लावपाचे पयलीं तेणी ते हात तोंडाक हात लावंक जाय, नाजाल्यार ते तोंडाक, नाकाक, दोळ्याक, हे सगळे एरिया त्या तरेचे कोवीड प्रोटोकॉल आहा आनी त्याच तरेन आमकां फुडें वचूं जाय. गोंय राज्यान आमी आयज काय फाल्यां डॉक्टर्स दिल्ली धाडटा एम्सान. प्लाझ्मा थेरपी हांव एक फाटीं लागलेलो गेल्या 1 म्हयनो की प्लाझ्मा थेरपी गोंय राज्यान आमी चालू करूंक जाय. आयज आमचे मदीं आमचे सुरेश, आमचे आनी एक आमदार आहा, तेंची बी तब्येत मातशी इन्स्टेबल आहा. तांकां म्हणजे ह्या प्लाझ्मा थेरपीच्या माध्यमांतल्यान हांव केरळाचे मिनिस्टर कडेन जेन्ना उलयलां, तिचे कडेन 10 लोक रिकवर जाले. तेणी ऑलरेडी गिवअप थेरपी एक्सपर्ट कमिटी आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक इन्फॉर्म ICMRक ऑलरेडी पत्र धाडलां. अंडर आमी एडमिनिस्टर करूं शकता प्लाझ्मा थेरपी. आनी जो कोवीड पेशंट जो आहा तो रिकवर जाता आफ्टर 14 डेज, तो नेगेटीव जो येता आफ्टर 14 डेज पिरियड, आनी 14 डेज आमकां रावचें पडटा एंड टू सी वेदर तेजी परिस्थिती कितें आहा. मागीर तेज्या कडल्यान आमी ते प्लाझ्मा आमी कलेक्ट करूं शकता.
तेजे खातीर आमकां एक वेगळे तरेचें मशीन आमी आयजच्या परिस्थितींत करूं शकता, पूण लेटस्ट मशीन अफेरिसीस मशीन म्हणून आहा तें घेता, म्हणजे तेजे फक्त प्लाझ्मा काडूं शकता. बाकी परत ते सिस्टमूच तशी आहा की बॉडींतल्यान फक्त प्लाझ्मा जितके जाय तेच भायर आनी एडिशनल कितें न्युट्रियंट बॉडींतल्यान भायर सरना. हे आतां आमी ऑलरेडी प्रपोजल घातल्या, ते आमी डॉक्टर आमचे फाल्यां आमी तांकां तयार करता टीम, प्लस 2 डॉक्टर MD ट्रान्सफ्युजन मेडिसीन घेवपाक आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. कॅबिनेटीक फाल्यां नाल्यार परवा येतले. आनी जेन्ना आमी मुख्यमंत्री आमी सगळे बसले, आमी ठरयलां की हेल्थ ऑफिसर सगळी कडेन धांवचें पडटा. हेल्थ ऑफिसराक स्वॉब घेवपाक गेल्यार जर एकटो मनीस पॉझिटिव्ह आयलो, गांव वाडो म्हणटा की पूर्ण वाडो चॅक कर म्हणून आमकां चॅक करतो. हांगा भोंवलो, थंय भोंवलो, थंय भोंवलो, थंय भोंवलो, थंय भोंवलो म्हणून तशें ते सगळे कडेन आसताच आसा. तशेंच एक इन्सिक्युरिटी निर्माण जाता. म्हणून आमी आतां 50 आयुष नाल्यार होमिओपॅथी नाल्यार MBBSचे डॉक्टर कोण जॉईन जावंक सोदता अंडर NHM स्केल, तांकां आमी घेवंक सोदता. आनी एक 50 कोवीड हॉस्पिटल ओन्ली डेडिकेटेड. आणि त्याचबरोबर आमी वेगळे टीम्स करून तांकां आमी स्वॉब्स आनी इतर कांय गोश्टी खातीर वापरूंक शकता. सरकार कसलेंच फाटी पावल घेना इन टर्म्स ऑफ प्रोवायडींग द बेस्ट हेल्थ केअर एंड सिक्युरिटी फॉर द पीपल ऑफ गोवा. आनी हे प्लाझ्मा थेरपी बेगीन सुरू जातले. आमचे कडेन 4000 पॅक्स स्टोरेज कॅपेसिटी आहा प्लाझ्मा खातीर. आनी आमी वापरतले फक्त 2 व्हडले फ्रिजर्स, जेजेन हांवें कमीत कमी 2000 पॅक ऑफ प्लाझ्मा. हांवें ऑलरेडी तांकां सांगलां डोनेट परमिशन गरज ना प्लाझ्मा बँकींग करपाक. फक्त प्लाझ्मा एडमिनिस्टर करपाक एक्सपर्ट कमिटी लागता, ज्या मध्ये एडमिनिस्टर करतले म्हणून एक डॉक्टर एम्स मुख्यमंत्री काल डॉक्टर हर्षवर्धन कडेन उलयला. तेजे उपरांत हांव बी डॉक्टर हर्षवर्धन कडेन उलयला. ICMRचे डॉक्टर भार्गव कडेन उलयला. आनी ह्याच तरेन जे राज्यान बेस्ट प्रॅक्टिसीस आहा आमचे सिरियस पेशंटाक रिकवर करपाक, ते गोंय राज्यान करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आतांच मिस्टर सोपतेन सांगलें, बाबून सांगलें, जे सगळे गोश्टी व्यवस्थीत सगळे आमचे डॉक्टरान काम बरें केल्लें आसा. पूण इनसिक्युरिटी बी डेव्हलप जाता. पुलिसाक आतां पोंडा पुलीस स्टेशनान 28 पुलीस जेन्ना वेगळे तरेची इनसिक्युरिटी येता. आमचे हेल्थ ऑफिसर कितले जाले, ते काय लोकांक सेवा करतना तांकां कोवीड जाल्लें आसा. म्हणून हे सगळ्या गोश्टीचेर लक्ष दवरून एडिशनल जे कितें स्टाफ लागता कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसाचेर कोविडाक टक्कर दिवपाक, हे आमचे मुख्यमंत्रीन सांगलेलें आसा. तुमी प्रपोजल घाला. पार्टीन बी सांगलां की तुमी जे कितें पावल घेता ते योग्य घेवंक जाय, म्हणजे लोक सुरक्षीत उरोवंक जाय. आनी गोवा मेडिकल कॉलेज आनी DHSच्या माध्यमांतल्यान जे कितें करूंक जाय, गरज सध्या ना, पूण गरज पडल्यार आनी एक कोवीड हॉस्पिटल कांय हरकत ना. आमची तयारी आहा. एडिशनल आमी 1000 बेड्सचे ऑलरेडी अरेंजमेंट करपाक आमी सांगलेलें आसा. आनी हे आमी कित्याक बसले, बाबू बसला, बाबू सिनियर आहा, आमचे सोपते साहेब आहा, हांव आहा, डेप्युटी कलेक्टर आनी सगळे टीम कित्याक आहा, म्हणजे त्या तालुक्यात जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता, जे कितें खंय कितें चल्लां, DYSP आसूं दी, आमचो डेप्युटी कलेक्टर आसूं दी, तेंच्या माध्यमांतल्यान एक कलेक्टर थंय पणजे बसून ती सगळे गोश्टी करूं शकना. आनी WhatsApp ग्रूप आमी केला की आनी अवेरनस करपाक, गाडयो धाडपाक पंचायतीन लोकांक सांगपाक की बाबा तुमी मास्क घालूंक जाय नाल्यार फायन पडटलो. उपाय आहा सोशल डिस्टन्सिंग करपाचें. आमकां स्ट्रिक्ट रावलें ना जाल्यार हे पसरत वयतले. आनी मास्क हे घालप नाल्यार कित्याक आयज तुमी टीव्हीचेर बी पळयता आसतले, केन्ना केन्ना कोण शो म्हणून असो मास्क घालून बसता. ते नाक कवर जावंकूच जाय. नाक कवर केल्या शिवाय तुका उपाय ना. आनी मास्क घालप, सोशल डिस्टन्सिंग, हँड सॅनिटायझींग, इतर कांय गोश्टी जर कितें खंयची एरिया जर सॅनिटायज करूंक जाय ती सॅनिटायज. आमी आतां 108 कित्याक आमकां करचें पडटा तें कित्याक. आनी 108 एकूच अशी सर्वीस आहा जे खंय आनी दुसरे एम्ब्युलन्स काय कोण प्रायवेट एम्ब्युलन्स घेवंक सोदिना. म्हणून 108 स्टाफ बी एकदम दीस रात काम करता, मेहनत करता. आनी त्या आनी आमचे श्री सोपते आनी तेंचे कितें सजेशन्स आहा आमी ते सिस्टमॅटिकली इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हणून आमी अशे ग्रुप्स केल्ले आसा. आनी ग्रुप्स करून कॉन्सन्ट्रेटेड एफर्ट करून आमी लोकांची सुरक्षा आनी आमी टक्कर दिवंक शकता. चर्चा जाली. बाबू तूं सांगता. आज जो भयंकर रोग जो फैला कोरोना आणि कोविड, त्याच्या खातीर ही खास आज मिटींग दवरल्या. त्या मिटींगेक उपस्थित असलेले आमचे
हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत तशेंच आमचे MLA आनी GPC चेअरमॅन सोपटे तशेंच सगळे ऑफिसर्स मिडिया गव्हर्नमेंट तुमी जाणा आसतले जेन्ना कोरोना हो रोग हांगासर आयलो अख्ख्या देशान तेन्ना एक्टीव म्हणटा आमचो चीफ मिनिस्टर डॉ सावंत आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर हेंच्यान जें काम चालू केलें गोंयभर तुमी जाणात आमी ग्रीन झोन भितर आसतले प्रायम मिनिस्टर मोदी आनी आमचे दोन मनीस हेल्थ मिनिस्टर आमकां असो मेळ्ळा जो एक्सपिरियन्स आसलेलो सगळी म्हायती आसलेलो मनीस तज्ञ आनी आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हें आमी आज फॉलोअप करताले हेजे वयल्यान 2 वरां मागीर सेंट्रलांतल्यान गायडलायन्स आयल्यो की गोंयचो लोक खंय खंय भायर हांगा थंय ते गोंयान येवपाक सोदतात हांगासर आवाज इतर लोक येवपाक जाय तांकां हाडात तुमी हाडूं शकनात कितें गव्हर्मेंट हें तें गाळी मारपाक चालू केलें मागीर डिसिजन घेतलें की ह्या लोकांक हाडपाचें हाडल्या उपरांत कोरोना केसीस मेळपाक लागले तुमी जाणात आमी ग्रीन झोन हेजे भितरल्यान आमी कितले सक्सेस जाल्ले की आमी SSCची एग्जाम सुद्दां घेवूं शकले तेजे श्रेय चीफ मिनिस्टर वयता कांय लोकांनी ती घेवची न्ही म्हणटात पण जेन्ना सेंट्रलांतल्यान हे गायडलायन्स आयल्या उपरांत आमी गोंयकार सगळे हाडपाचो आमी प्रयत्न केलो जे लोक आहात दिल्ली बॉम्बे तेंचे घरांत हांगा ते येवपाक लागले हेजे वयल्यान एक केसी आमकां मेळपाक लागले तुमी जाणा आसतले की जुवारी नगर आमी बंद दवरलें पण ते लोक आवाज केलो आमकां भितर सोडा आमकां कांय मेळना काम मेळना हें मेळना तें मेळना बंद दवरल्यारय आमचेर जाता तितलें हें येवपाक लागलें आरोप येवपाक लागले आनी चालू दवरल्यारय आरोप येवपाक लागले म्हणून हेज्या खातीर चीफ मिनिस्टर आनी आमचे हेल्थ मिनिस्टर एक डिसिजन घेतलें की गोंयभर जितले आमचे कॅबिनेट मिनिस्ट्री आहात आनी आमचे आमदार आहात सगळ्यांक कामाक लागले आमी काम करतालेच पूण सगळ्यांक हेजे भितरल्यान हो सिरियस रोग जाता हेजे भितर जाता तितले लोकां भितर अवेरनेस करपाक आनी आमचे जे ऑफिसर आहात हांकां सगळ्यांक जाता तितले गांवांनी वचून लोकांक सांगपाची गरज आज 3च उपाय आहा हेका अजून पासून म्हाका दिवना तेज्या खातीर हेका उपाय म्हणटा एकच एक मास्क घालपाचो सोशल डिस्टन्स दवरपाचें साबू लावन हात धुवपाचो ना सॅनिटायज करपाचें हें लोकांनी आप आपल्याचें आरोग्य आप आपल्यान सांबाळपाची गरज आमी जितले आतां आमचे हांवें भितरलो तज्ञ मनीस आज काम करतात ते आमी फॉलोअप करतात आज CM सांगता फॉलोअप करतात आनी हेज्या खातीर ह्या ऑफिसरांक जे आमचे आज खरे आमचे माय बाप म्हणल्यार जाता हे ऑफिसर म्हणटा तेंच्यांनी आज आनी जाता तितलें लोकां भितर अवेरनेस करप सरपंच डेप्युटी सरपंच आज काम करपाची गरज आज इतलो महाभयंकर रोग पूण आज फाल्यां आमकां सोडून वचून सांगपाक जायना इतले हेजे सिरियसनेस आसा आनी हें लोकां भितर खबर ना जितलें आसलेलें तितलें आमी सांबाळ्ळें पण आतां हें हर एक मनशाचेर जबाबदारी हेल्थ मिनिस्टर कितें करतलो बाबू आसगांवकर कितें करतलो सोपटे कितें करतलो हें आज पळयनाकात पण हर एक मनशाक आपूण कसो सेव आसतलो आपलें आरोग्य हांव कसो सांबाळटलो हें फॉलोअप करपाची गरज आहा मिडियाची गरज आहा हें लोकांक सांगपाची आनी म्हाका दिसता हें समज सांगीत जाल्यार आमी खंय तरी हें हाडूंक शकतात हो युद्ध आमी हेजेर आमी जीत करूं शकतात आनी हेजे वयल्यान फुडें वखदां येतली ते टायमा तेजे बरोबर कितले खलास जायत ते सांगपा न्ही म्हणून हांव मागता तुमचे सगळ्यां कडेन आनी आमचे ऑफिसरां कडेन काम करा हो टायम तुमचो आज चॅलेंज घेवपाची तो युद्धाक आमी कशें करून डिफीट करपाचें आजची चॅलेंज म्हणून आज जे ऑपोजिशन कितें उलयत म्हाका तेजी पर्वा ना हे लोक तज्ञ न्ही आज फॉलोअप करपाचें आमचे चीफ मिनिस्टर आनी आमचो तज्ञ आहा तो आमचो हेल्थ मिनिस्टर जें काम बरें केलां गोंयच्या खातीर आनी हें आमी फॉलोअप करपाची गरज आहा हे ऑफिसर जे दुसरे ऑपोजिशन आहा सीप आमचें नांव खराब जावपा खातीर चीफ मिनिस्टर आमचो काम करना हें चल्लां तेंचें आनी कांयच ना हेजेर म्हाका उलोवपाचेंच ना ह्या ऑपोजिशना कडेन सीप असल्योच भानगडी जे काम करतात तांकां कशें नरम करप आनी तेंच्यांनी हेका सोडप हें पळोवपाक लागले आसत पण आज म्हाका लोकांक आव्हान आहा गोंयकाराक आव्हान आहा भयंकर रोग हेजी काळजी घेतलो
स्वता तुम्ही उबे रावपाक जाय. जसे आज गेरा कशे वयतात आमी झगडपाक, तशें युद्ध तुमचो, हर एक लोकांचो, हर एक मनशाचो. तेणे समज जिवाची काळजी घेतला जाल्यार 3 गोष्टी कंपल्सरी तेंच्यांनी मानपाक जाय. एक मास्क घालपाचो, दुसरे तुझे सोशल डिस्टन्सिंग आनी सॅनिटायज करपाचें, साबण घेवन हात धुवपाचे. हे करनात आमचो जीव धोक्यान आहा अशें म्हाज्या सारकें सरळ मत आहा. म्हणून हांव म्हणटा जो बिझनसमॅन वालो आहा तो पयलो सारको आलो पळयात थंय दुकानाचेर. ताणें मास्क घालपाक जाय, ताणें सोशल डिस्टन्सिंग दवरपाक जाय, गिरायक करपाक जाय, नाजाल्यार तेजेर एक्शन दुकान सील कर. आज हर एक मनशाक आपले कशें आपूण रावपाक जाय तें कळपाक जाय. कारण हो टायम तो बेश्टो गव्हर्मेंट कितें सांगता आनी कितें सांगता हेजेर रावनाका. हर एक जीव आपलो सांबाळपाचो. कारण हर एक कडेन आमी पळयलां वास्को ते बंद करपाक लायले आनी तेच म्हणपाक लागले उदकी करात, नाजाल्यार आमी खंय जगतले कशें कितें खातले. तुमी जाणा आसतले आमी हॉटेलां चालू केली तेन्ना हॉटेलकार सगळ्यांनी म्हाजेर प्रेशर घातलो तेन्ना हॉटेलां चालू कर बाबा, हॉटेलां चालू कर. 260 एप्लिकेशन आयली. आमी म्हटलें आमचो जो हें आहा SOP ती फॉलोअप करा. तशेंच आमची जी सेंट्रलान गायड ती फॉलोअप करा. आमी सारकें स्ट्रिक्टली दवरलेलें की जो येता ताणें नेगेटीव सर्टिफिकेट हाडपाची, टेस्ट करपाक नेगेटीव सर्टिफिकेट हाडपाची, 48 hours तेजी वॅलीड आहा. नाजाल्यार ताणें हांगा टेस्ट करपाचें. चेंजीस मागता ते आमी हॉटेलान रावन आमी हें काम करताले म्हणून ऑफिसाचेर अशें आसता. तांकां पण तांकां रिस्पॉन्स मेळूना हॉटेलावाल्यांक आजून तेजो. म्हणून जो पर्यंत टुरिस्ट येयना तो पर्यंत टुरिजम चालूच जावूं शकना. म्हणून आमी तांकां नाही म्हणू शकना. हॉटेलां तांकां मेंटेनन्स आहा, तेंचे लेबर आहा, तेजे काम करणारे कारागीर आहा, ते कोण पळयतलो. कारण सगळे हे करीत हें नाका म्हणून बोब मारतात आनी केल्यारय हें बोबूच मारतात आनी कांय ना आवाज उठना. म्हणून ऑपोजिशन जे आहात तेंच्या कडेन सोल्युशन कांय ना. सीख विरोध करप आनी कांयच उरूं ना. आनी हे विरोध करपी कोण आहा तुमी जाणात. कारण हो चीफ मिनिस्टर कितलेंय बरें काम करीत हे विरोधूच करताले. हे मनीस आहा तेजे काडल्यात ते थंयचे आमच्या गव्हर्मेंटा भितरले खंयचे सजेशन दिवपी लोक ना. हे उंचवणी हे लोक तसलेच जे लोकांनी बहुजन समाजाचो मनीस कोण वयर सरता तेंकां नाका. हांव म्हणटा तुमचे कितें तरी मनान आहा सजेशन बरी बरी दियात, ते फॉलोअप करया गोंया भितर आमी. पण आज पळयता आमी की हे लोक सीख विरोध. अरे आज आमकां जो चीफ मिनिस्टर मेळ्ळा 18 वरां काम करपी, आज आमकां हेल्थ मिनिस्टर मेळ्ळा 18 वरां काम करपी, हर एक गोष्ट आयकून घेता आनी काम करता. हे पळयल्यार मनांतल्यान चीड येता. हर एक गोष्ट खंयची हॉटेलां गेली बाबू कमिशन एकटो सांगपी म्हाका सांगून दी तेंच्यांनी. पण हे सीख हेंच्यांनी असले इश्यू घेवन इश्यू करप आनी कांय ना. म्हणून म्हाजी गोंयकारां कडेन इतलीच विनंती, तुमचो नेता कोण तुमी वळखात. हे लोक तुमकां फोटून खंय व्हरीत ते सांगपाक जायना. म्हणून हांव मागता की आज इतली स्टडी करून हेल्थ मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टरान रात दीस त्रास करून आज हो ग्रीन झोन हाडून SSCची एग्जाम करून दाखयली. आनी आज तुमी जाणा आसतले कांय प्रमाणात आज जे कोरोनाचे पेशंट हांगा मेळपाक लागले. एक दुख्खदायी गजाल. म्हणून चीफ मिनिस्टरान स्टेप घेतलो, हेल्थ मिनिस्टरान स्टेप घेतलो. आमकां सगळ्यांक कामाक लायिल्ले आसात गोंयभर की हे सगळ्यांचे आरोग्य आमकां सांबाळपाची आतां सारकी लास्ट कळकळीची हे गरज आहा. म्हणून आज ऑफिसर धरून आमी सगळे हांव मागतात तुमचे कडेन गोंयान एक जागृती तयार करात तुमी सगळे मेळून की गोंया भितर हर एक जो मनीस आहा ताणें मास्क घालपाचो, सोशल डिस्टन्सिंग दवरपाची आनी मनशाक सांगपाची गरज आहा. हर एक मिडियाक सुद्दां हांव सांगता, कोणूय दिसलो हे पयलीं मास्क घाल मागीर फुडलें उलय, हें तुमकां सांगपाची गरज आसा. तो गरीब नाजाल्यार आमी हें दुयेंस खूब फुडें व्हरतले. म्हाका भंय आहा कितें जायत तें फाल्यां सांगपाक जायना. कारण हे जे लोक आहा ऑपोजिशन ही मजाच पळोवपाक रावल्ले आसतात. हांकां लोकांचे पडून वचूना. एक फील जाता मनान. कारण हे थोडो म्हारोग आमी सगळे एकठांय जावन फुडें वचपाक. म्हणून हर एक मनशाची आज ड्युटी आसा की आपलो जीव आमी सांबाळपाचो. आनी ह्या रितीन तुमी सगळे करीत जाल्यार ह्या युद्धाक आमी टक्कर दिवंक शकता. आमचें गोंय आमी सेफ करून दवरूंक शकता.
देव बरें करूं. कोविड-19 हे संबंध जगभर केलेले आसात आणि हे संबंध जगभरातून पळयलेले आमच्या भारत देशातल्या प्रत्येक राज्यात आणि प्रत्येक राज्यातल्या आमच्या गोवा राज्यान हे पावले. एक गोष्ट सिरियसली आदरणीय या गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी घेतलेली आहे, त्यांच्याबरोबर सगळ्या मिनिस्टरांनी घेतलेली आहे आणि जेणेकरून ठरयला की गोंय राज्यातले प्रत्येक तालुक्यात एक मिनिस्टरांचेर जबाबदारी दिवपाची. आणि बरी गोष्ट आसा, पेडणे तालुक्या खातीर ह्या गोंय राज्याचे आमचे आरोग्य मंत्री आदरणीय विश्वजीत राणे यांची पेडणे तालुक्या खातीर नेमणूक केली आसा. आज ते आहात गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पेडणे मतदारसंघाचे आमदार आदरणीय भाऊ आजगावकर म्हयने ह्या पेडणे तालुक्यान रोग पसरचो न्हू हाचे खातीर दीस रात काम करपी म्हणजे डेप्युटी कलेक्टराचें ऑफिस, नामदाराचें ऑफिस, PI, BDO, त्याचबरोबर फायर स्टेशनचे ऑफिसर, आमची ह्या पेडणे तालुक्यात जी 2 आरोग्य केंद्र आहात, ही 2 आरोग्य केंद्राचे 2 आमचे हेल्थ ऑफिसर. बरें दिसता खुबशे आमचे पंचायतीचे सरपंच हांगा आयिल्ले आसात. साहजिकच त्याच्या वतीन आज आदरणीय गोंय राज्याचे आरोग्य मंत्री हांगा आयिल्ले आहात, त्यांचे हांव तुमच्या वतीन स्वागत करता. साहजिकच दोगूय आमचे म्हणजे उपमुख्यमंत्री आनी आरोग्य मंत्र्यान सांगलेले आसा, आमकां जाणून घेवपाचें आसा. आमी म्हणटात की बॉर्डरींचेर ड्युटी करपी साहजिकच तांचें अभिनंदन करपाक जाय कर्मचारी वर्ग. आमचे DYSP हांगा आसले आसात. खरोखर बरें काम गेली 3.5 वर्सां ह्या पेडणे तालुक्यात तरी आमचे जाता, गोंयानूय जाता. आरोग्य मंत्री त्या बरोबर या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री तिसरा गोंयच्या जनतेक काडी जातात. आमची जबाबदारी किती ही आमी जाणून घेवपाची गरज आसा. आज पेडणे तालुक्यात म्हाका दिसता पर्यंत बरी गोष्ट आसली, कोवीड पॉझिटिव्ह पेशंट नासलो. एकच आसलो म्हाज्या मांद्रेमजर पालये गांवांत, तो सुद्धा बरो जावन घरा गेलो. ताचे उपरांत आज जर पळयले पेडणे मतदारसंघासून वजरी ह्या गांवांत पेडणे म्हणजे मांद्रे मतदारसंघासून विनोडे ह्या म्हाज्या पंचायतीन एक पेशंट मेळ्ळो. पण आनीक वाडची न्हू हाचे खातीर तांचे बरोबर आमची जबाबदारी आनी कर्तव्य कितें आसा आमी जाणून घेवपाची गरज आसा. आमी एक गोष्ट मनान जर थरयले, जे दीस रात हे महामारी खातीर काम करतात, हे पसरचो नको, आमी मनान थरयल्यात. मागीर आमी आमदार आसो, माझे वेगवेगळ्या पंचायती सरपंच असो, वेगवेगळे पंच मेंबर असो, नागरिक असो, ठरवूया की माझी एक जबाबदारी हा, माझे एक कर्तव्य असो. माझे घर, माझ्या घरात वाड्यावरली सगळी जनता, प्रत्येक पंचायतीचो वार्ड मेंबर आणि प्रत्येक पंचायतीचो सरपंच हांच्यांनी जर ठरयलें की ही गोष्ट 10ची 11 जावची न्ही, हाच्या खातीर जी कंडिशन्स नियम जे घालून दिल्ले आसात, पयलीं म्हणजे मास्का शिवाय फिरप ना, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करप, त्याच बरोबर टायम टू टायम हात सॅनिटायज यूज करून हे आमी करपाक जाय, शेजाऱ्यांकय सांगपाक जाय. आणि हे सगळे जर आमी प्रत्येकान जर केले जाल्यार म्हाका दिसता आदरणीय मुख्यमंत्री आणि आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर, आमचे मिनिस्टर ज्या पद्दतीन काम करतात त्यांच्या भितरी आणि आमी जबाबदार व्यक्ती आहात म्हणून आमची जबाबदारी आसा. आमी तेंचेरच सांडया नाका. केन्नाय कितें जाल्यार आमी PIक फोन केलो, मागीर दाखयलो, आमी PI जावपाची गरज आसा, आमी डॉक्टर जावपाची गरज आसा, आमी मामलेदार जावपाची गरज आसा. कारण सांगपाची गरज आसा बाबा तांकां फोन करतले, येतले, ते परस आमी सांगतले, आमी पटवून दितले. जांकां कळना ताका आनी 4 फावटी सांगतले. पूण आज बऱ्यापैकी गोंय राज्यान हेल्थ डिपार्टमेंट आणि हेल्थ डिपार्टमेंटाचे आमचे आदरणीय मंत्री बऱ्यापैकी काम करतात. ज्यो सोयी जाय आतांच सांगले तांच्यांनी केरळान
प्लाझ्मा खातीर जे विशय आहा आजच चीफ सेक्रेटरी काल मिटिंगेन आज 6 डॉक्टर हे ट्रेनिंग धाडपाचे आसा. म्हणजे जे गोष्टी तांकां करपाक जाय ते करीत आहा. आमच्या पर्यंत आमकां ज्यो गोष्टी करपाक ते आमी करीत आहोत. मतभेद म्हणटात ते विसरया. कोण म्हाजो कोण सगळे आमी एक, सगळे एक. कोणाची खरो भाव नसत, भंय नसत, पण ती म्हाजीच भाव भयण हे मनान धरया. आणि म्हाका एक विनंती करीशी दिसता, आज पर्यंत आमी बिजी आसता वेगवेगळ्या आपल्या कामांनी. आमी ठरोवया जसे जुलय आनी ऑगस्ट ह्यो पावसाचो सिजन, पावसय भरपूर गोंयान पडटा. टेम्परेचर म्हणटा तो जाय तसो मेंटेन जावपाचो ना जसो एप्रील मे म्हयन्यांत जातालो ते एक कारण आसता. ताचे खातीर आमी ठरोवया की दीस रात आमी आमचें काम धंदो सोडून हेच काम आमचें समाज सेवा करूया. जनतेचो जीव कसो आमी राखूं शकता हाचेर विचार करया आनी त्या पद्दतीन आमी काम करया. दिसता तांकां नमूद करपाक म्हाका दिसता जेन्ना लॉकडावन जालें तेन्ना पासून एकय दीस आमदारान घरान बसोना. फिरत आसता, लोकां मदीं आसता, सांगत आसता. काही संकटच्या टायमार खंय तरी भाजी कडधान्य वाटत आसता. हांव निदर्शनां आतां कोण तरी म्हाज्या एका फ्रेंडान म्हाका सोशल मिडियाचेर कंप्लेन म्हाजी केल्या. पत्तोय बोगस. नांव आसा YN कांबळी, एड्रेस 9 वाडा कांबळी वाडा, केरवा पार्से. लोकां मदीं वयता, लोकांक गर्दी करयता आनी म्हणजे ताचेर दयानंद सोपटेचेर एक्शन घेवंक जायना. हाचे खातीर खंय दयानंद सोपटे डेप्युटी कलेक्टराक, मामलेदारांनी पयशे दिता. विनंती करता हांव सगळ्यांक, कारण ते हांव करता. म्हाका खबर आहा लोकांच्या जिवनाशी खेळपाचो म्हाका ना. जे कोण म्हाजे भाव आसत, भयणी आसत, विनाकारण अशें करूं नाकात. तुमी सांगात दयानंद सोपटे जरी आमदार आसलो, दयानंद सोपटेक सांगात तूं खंय तरी चुकता. पण अशें खंय तरी म्हाजे खातीर आमच्या ऑफिसराचेरय तुमी तेंचें नांव बदनाम करता. हें करूं नाका. उलट येयात, बरोबर येयात, खंय वचपाक ते बरोबर या, बरोबर काम करया आनी दाखोवन दिवया पेडणे तालुक्यान आज पर्यंत तशी बरी लोकांचें जिवन जें आसा आमी सांबाळटात. बऱ्यापैकी आमचे हेल्थ ऑफिसरय काम करतात, डॉक्टर काम करतात, बाकीचे ते काम करतात, आमी सगळे करतात. प्रेस भावय आमचे करतात. आज पासून मनान ठरवया उरलेलो टायम प्रामुख्यान जुलय ऑगस्ट जो पर्यंत आज बरें दिसले की 125 पेशंट जे एडमीट आसले ते बरे जावन रावले. पण त्यातले त्यात 52 जाणांची भर पडली. पण खंय तरी 108 3 दिसां पयलीं जे पेशंट मेळ्ळे आज कमी दिसली. म्हणया दाखोवन दिवया, ताचे खातीर प्रयत्न करया, सगळे वावरया आनी कदाचित काल भावना आसले हाचे फुडें एक दीस अशें हाडया की ज्या पद्दतीन ग्रीन झोन, गोवा हे ग्रीन झोन आदरणीय आरोग्य मंत्री, आदरणीय मंत्री ज्या पद्दतीन काम करतात तसे ग्रीन झोन जसे हाडले तसे आमी पेशंट इन गोवा कोरोना व्हायरस हे नील करुया, दाखोवन दिवया. आमी आमच्या खातीर, आमच्या भावा भयणां खातीर, सगळ्या खातीर काम केलां, जेची प्रचिती खंय तरी 2 म्हयन्यांनी झिरोचेर हाडया. धन्यवाद. सर, कोरोना सेंटरा खातीर तुवें नवीन हॉस्पिटल गरज पडल्यार सद्या कित्याक कन्सेप्ट चेंज जावंक असिम्टोमॅटीक पेशंट, कोवीड केअर सेंटर, एडिशनल बेड कॅपॅसिटी आनी तेजेरूच आनी तांकां वेवस्थीत न्युट्रिशन दवरून मॉनिटरींग करपाक म्हणून आमी एडिशनल बेड वाडोवपाचो आमचो प्रयत्न. जे कितें आमी कॉलेजीचे हॉस्टेल्स आनी इतर कांय गोश्टी आमी दिवं शकता तेजेरूच मुख्यमंत्री निर्णय घेतला की त्या निर्णयान आमी फुडें वचूंक जाय. जर गरज कारण आमचे एक्झिस्टींग कोवीड हॉस्पिटल जे आसा ते पूर्णपणे फूल आहा. बेड कॅपॅसिटी 220 पेशंट ते आसा. पूण जर गरज पडली आमची प्लॅन बी आहा. आमकां खबर आहा आमी ऑलरेडी हेजें अर्थ ना की आमी सगळे आमी इन ब्लॅक एंड व्हायट पयलींच आमी डिक्लेअर करता. पूण आमचें प्लॅनिंग कशें आहा, आमी ऑलरेडी 1000 तेंकपाक आयिल्ले आसा. 1000 बेडाची कॅपॅसिटी कोवीड केअर सेंटरान असिम्टोमॅटीक पेशंटा खातीर करपाचें सरकाराचें काम चालू आहा. गरज पडल्यार करपाक कांय हरकत ना, पूण तेची गरज पडल्यारूच, कारण असिम्टोमॅटीक पेशंटाक कोवीड केअर सेंटरानूच आमी ट्रिटमेंट करपाची गरज आसा. आमचे कडेन जायते प्रपोजल्स येतात जे दिल्लीन आनी इतर काही कडेन जे पोर्टिया म्हणून एक कंपनी जे होम क्वॉरंटायनाचे लोकांक वेवस्थीत ते सांबाळटा. तुमी जर फेसबुकार गेल्यार आमी पोर्टिया कडेन चॅटबॉट म्हणून आमी पयलीं सुरवातीक इन्फॉर्मेशन दिवपाक म्हणून आमी तेजो वापर केल्लो. गोवा आशिल्ले
तांकां दिवपाचो आमी प्रयत्न केलो. ते आयज होम क्वॉरंटायनाचे ट्रेनींग आनी होम क्वॉरंटायनाची फेसिलिटी आनी मॅनेजमेंट ऑफ होम क्वॉरंटायन ती कंपनी करता. आयजच्या दिसा दिसान दीस कशे परिस्थिती बदलता तशे तशे नवे नवे आमकां कल्पना येता, नवे नवे सजेशन्स बाकीच्या राज्यांतल्यान येता की कितें बरें आहा आमच्या खातीर तेजो वापर आमी करूं शकता. त्याच बरोबर म्हाका बी दिसता की आमचे कडेन आतां आयजूच एक लेटर आयलें एजन्सीचें की आमी वी आर रेडी टू मॅनेज रायट फ्रॉम न्यूट्रिशन फूड टू एवरीथींग ऑफ द कोवीड केअर सेंटर. आमचे कडेन आतां जी सोडेक्सोची कंपनी आहा ती सोडेक्सोची कंपनीन प्रपोजल धाडला की आमी सगळे मॉनिटर करपाक तयार आहा. आमी त्या तरेचे फेसिलिटी बाकीच्या राज्यांत दिता, गोंय राज्यांत. पण लास्टाक आमी राज्य म्हणून सरकार म्हणून मुख्यमंत्री कडेन बसून आमी कित्याक जितको लोड एडमिनिस्ट्रेशनाचेर कमी करपाक आतां जेवण दिवपाची सोय कलेक्टराक आमी दिली, तेंचे लोड अननेसरी तेंचे एडमिनिस्ट्रेटिव्हचें काम करतले काय ते जेवण पावपाचें हें खंय तरी विचार जावपाची गरज आहा. लास्टाक कितें आहा की आमकां आउटसोर्स कांय गोश्टी करचे पडटा, म्हणजे लोकांचें जीवन जे खंय डॉक्टराची टीम दवरूंक जाय डॉक्टराची टीम दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. जे बाकी गोश्टी जे बाकी एजन्सीज ऑलरेडी अवेलेबल आसा ह्या देशांत करपाक आनी आमच्या गोंय राज्यांत बी आयज GMC ते सोयी आमकां दिता. ते म्हणटा रायट फ्रॉम हावस टू फूड दीस फेसिलिटी काय रेट जर मॅच केले की रेट आमकां आनी डेप्युटी कलेक्टरान एसेस केले की एक एजन्सी दिले, एक नॉर्थ गोवा एक साऊथ गोवा, म्हणजे लोकांक ते लेट जेवण बी कितें येता ते सगळे गोश्टी बंद जातले. आनी म्हाका दिसता की जशी कोरोनाचो अनुभव म्हाका दिसना हांगा ह्या रुमान सगळे आमी जे बसल्या जन्माचेर आमकां केन्ना कोणी चिंतूंक दिना की कोरोना कशें आसूं शकता. त्याच तरेन नवे नवे जेन्ना कल्पना येतात, नवे नवे जेन्ना एजन्सी आमी जेन्ना लॉकडावन आशिल्ले आमी टेलिकॉन्फरन्सींग बसून व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग बसून क्लिनीक हेल्थ केअर कडेन टायप करून टेलिकन्सल्टेशन हे सगळे चालू उपयोग केलो. पूण त्याच बरोबर वेगवेगळे ते एजन्सी जे खंय आमकां विचार करचो पडटलो की कोरोना इतले बेगीन वचपाचें ना आनी म्हणून एडमिनिस्ट्रेशनाचेर एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसर जो आहा आपल्या कामाचेर ओवरऑल मॉनिटरींग पण बाकी सगळे करून ते मॅनेज करपाक आनी फूल फ्लेज टर्न की बेसिसीर एजन्सीज ज्या त्या तरेची एजन्सी दिवपाचेर सरकारान विचार करपाची गरज आहा. कारण ते केल्यारूच आमी आमकां खंय तरी यश पावतलें. कित्याक कोणाक तरी आमी विचारूं शकता. सद्या एक परिस्थिती आमी आमकांच विचारचें पडटा कितें केलां, आमकांच आमकां उत्तर दिवचें पडटा. कारण आमच्या ऑफिसरांचेरूच पेज आहा की बाबा जेवण पावलें काय ना टायमार, थंय जेवण कितल्यांक पावलें आनी हें काम डेप्युटी कलेक्टराचे काय मामलेदारांचें न्हू. म्हणून आमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आनी आमची चर्चा चालूच आसतली अशें ठरयलां. आमी सगळे सिनियर जे सजेशन घेवन तेंचे कितें अनुभव आहा, कारण कितें आहा हे गोश्ट आमकां कन्सल्टेटीव प्रोसेसान फुडें व्हरूंक जाय. फाल्यां हांव आरोग्य मंत्री डिसिजन घेवं शकना. आमकां सगळ्यांक विचारून, बाबूक विचारून, मिस्टर सोपतेक विचारून, मुख्यमंत्री कडेन मांडून त्यो गोश्टी फुडें व्हरपाची गरज. पूण म्हाजें मत ठाम आहा की राज्यांक आनी देशांत जे नवे नवे जे ट्रिटमेंट चालू आहा हे प्रत्येक गोश्टीक आमी हात घालपाची गरज आहा. गोंयची जनता जर सुरक्षीत रावली तर आमी जे कितें ठरयता ते सगळे केंद्र सरकार परमिशन दितले आनी कोण परमिशन ते घेवन बसपाची गरज ना. आनी पायलट डिसिजन क्लिनिकल ट्रायल्स करूंक जाय जाल्यार तुमी तुमचे एक्सपर्ट कमिटी ऑफ डॉक्टर्स म्हणून आमकां MD ट्रान्सफ्युजन काल रातचो एकट्या कडेन उलयला, ताका रिक्वेस्ट केला GMC जॉयन जा. तो आयज सांगतलो म्हाका. आनी एक टेक्निशियन अफेरिसीस मशीन चलोवपाक तो बी म्हाका आयज सांगतलो. आमकां जाय लोक डॉक्टर्स जायच. आनी म्हाका दिसता की आरोग्य क्षेत्राचेर इतलो पेस केन्ना येवंक ना ज्या तरेन आयज आयिल्लो आसा. आनी एक वेगळे तरेचे एक इम्पॉर्टन्स टू द हेल्थ सेक्टर हे पयलीं फावट आयिल्लें आसा. आनी म्हणूनच आयज प्रधानमंत्री बसून जे कितें ते सजेशन्स करतात ते सगळे नवे नवे टायप ऑफ नवे नवे तरेचे टेक्नॉलॉजी नवे नवे जे कोण ट्रायल्स करतात जांकां यश गावल्या ते आमी आमच्या राज्यांत वापरपाची गरज आसा. आनी टर्न की बेसीसचेर नाजाल्यार जावचें ना ते मॅनेज पेडण्या खातीर कोवीड टेस्ट सेंटर्स गरज पडल्यारूच. सद्या कितें आहा आमी आमची टेस्टिंग कॅपेसिटी वाडयल्या. आतां आमी कितें आनी एक ठरयलां की आमचे हेल्थ सेंटराक एक एक गाडी अटॅच आसतली. ती टीम आमी जे तयार करतात घालून म्हणजे ती गाडी सॅम्पलां घेवन डायरेक्ट आजिलो वयतली आनी मागीर रिपोर्ट थंयच्यान हाडून तांकां हांगा दितली.
अशें केल्यारूच आमी फास्ट ट्रॅकचेर आमी सगळे गोष्टी करूं शकतात. हेज्या खातीर स्ट्रॉंग डिसिजन मेकींग आनी कांय गोष्टीचेर आमकां लक्ष घालून आमचें करचें पडटलें. हांगा लोक मागीर कितें करता, रावतात. आमी तांकां ऑप्शन दिता न्ही की बाबा काय म्हणटा लोड वाडत चल्ले, पूण आय एम कॉन्फिडंट आमचे आतां GMCक एडिशनल टेस्ट धाडा म्हणून सांगले, थंय 450-500 टेस्ट दिसाक जाता. ते जर मशीन फूल फ्लेज चालू केलें, हांगा सजेशन केलां आनी 2 मशिनां घ्या, फोंडा आनी 2 मशिनां घ्या, ऑस्पिसियो आनी 2 मशिनां घ्या. आनी आमचे कडेन पयर आमी कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसीर मुख्यमंत्रीन सँक्शन करून आमकां एडिशनल मायक्रोबायोलॉजिस्ट दिल्ले आसात. जें कितें लागता कॉन्ट्रॅक्च्युअल सद्या आमी घेवन आमकां एक कोवीड-19 टक्कर दिवपाक आमी आमची तयारी चल्ला. फायर ब्रिगेडीन जो सोडियम हायड्रॉक्साईड म्हणजे हे लागतं तांकां लिक्वीड ते कमी प्रमाणात असतं, त्याची व्यवस्था करचें पडटलें. आनी तेच न्हू, स्प्रे करपाचें मटेरियल येवंक लागल्या जेजो लॉन्जिविटी चड आहा आनी तेका बाकी राज्यांत कितें केलां आनी जे राज्य बऱ्यापैकी काम करतात तेंचे कडल्यान म्हायती घेवन आमकां तें वापर करचें पडटलें. आयज कदंबा बस आसूं आनी कितें आसूं जाय, हे सगळ्या गोष्टी करचे पडटले. कित्याक लास्टाक गोवा ल्हान राज्य आहा आनी आमी सहजपणे आमी गोवा सेफ दवरूंक शकता आनी आमी सेफ दवरपाचें काम मुख्यमंत्रीचे मार्गे सकयल आनी आमचे कलिग्स जे आहा, मंत्री जे आहा, आमदार जे आहा, तांकां बरोबर घेवन आमी फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आहा. हय, साहजिकूच आहा की केन्ना केन्ना कोणाक वेगळे तरेचे विशय आतां बाबून सांगले प्रमाणे टिका जाता, पूण टिका करपाक सोंपें आसता, पूण हांगा दीस रात काम करपाक कठीण आसता. कित्याक आमी जबाबदारींतल्यान खंय पयस रावन आमकां ते जबाबदारी आंगार घेवन काम करचें पडटा. पूण तेच म्हाजें एकूच सजेशन आहा की जे मॉनिटर करूं शकता ते डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, पुलीस हेंचे कडल्यान करून ते करचें पडटलें. म्हणजे तेंचेर पेस देंवतलो. नाजाल्यार कितें जातलें, ते फ्रंटलायनार कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन एक सायडीक पळयात, एक सायडीक जेवण पावता काय ना पळयात, हे सगळी गोश्टी डिफिकल्ट जातात. लास्ट सर ग्रीन झोन आसलेले न्ही, अचकीत मागीर न्ही लॉकडावन काडटकच न्ही इतले पेशंट कित्याक वाडले? आयज जगान ह्या जगान ज्या तरेचे कोरोनाचे वाड चल्ल्या, गोवा इन्सुलेटेड रावूंक शकना. आनी जेन्ना तुमी मटिरियल आनी गुड्स आमी मोस्टली गोवा डिपेंडंट राज्याचेर आमच्या डेली हेजे खातीर ग्रोसरी अशे गोश्टी भायल्यान येता. आनी जेन्ना ट्रक्स भितर येवंक चालू जाता, ट्रक ड्रायव्हर तांकां MHAचे व्हेरी क्लियर गायडलायनां तांकां ऑब्स्ट्रक्शन आमी करूंक शकता. ह्या तरेचे खंयच टेस्ट जे अप्रूव जावन टेस्ट करूं शकता. आतांच सांगले 5 ते 6 म्हयन्यान एंटीबॉडी, पूण तेजे खातीर 7 दीस इन्क्युबेशन पिरियड आसता ते एंटीबॉडी डिटेक्ट करपाक. हे जेन्ना ट्रक 1000, 1500, 2000 ट्रक तुमचेच 15 देवीचे पॉयंटर पळयात कितले लोक रावता लायनीन. फाल्यां जर तुमी तांकां एक 50 किलोमिटराचे गाडयोच आसतल्यो थंय उबे रावन, मागीर फुडें कशें? लोकांक सामान बी जाय, लोकांक फेसिलिटीज बी जाय, कितें गरज पडटा. पूण हे गाडयो जेन्ना भितर येवंक लागल्यो तेन्नाच्यान ऑटोमॅटिकली गोवा इन्सुलेट रावंक शकना. आनी हेजी तयारी मनस्थिती आसली आमची, तयारी मनस्थिती आसा आयज बी. टॅकल कशें करप? सर वास्कोन मोठ्या प्रमाणात मांगेर येयल्या खातीर मोठे कोविडचे पेशंट म्हणून तर ते लॉकडावन कित्याक करिना? लॉकडावन ऑलरेडी आसा न्ही, मंजूर आनी काडूंक ना लॉकडावन. थंय कितें डिमांड आहा की लॉकडावन काडा, इतर आतांच बाबून उल्लेख केलो. पूण मेन म्हणजे कितें आसा की जो पर्यंत फूड आतां परत आमचे निर्णय जावपाचे आहा की परत आनी टेस्टींग जे आमी कांय कडेन स्क्रिनींग केल्लें, 1300 लोकांची टेस्टींग जाल्ली, कांय लोकांचे टेस्ट करपाक गेल्ले. जें कितें उरलां तें कंप्लीट करपाक पळोवपाक की कितें आसा ट्रेंड. नाल्यार कितें जातलें तें पसरपाक लागतलें. आतां तुमी पळयता की जुवारी नगरान बी वाड जाले, आनी खंय वाड जातले. सडा एक एरिया आसा, बायना एक एरिया आसा, न्यू वाडे केसीस वाडल्या. पूण त्या कितें आसा की ते एपिडोमॉलॉजिस्ट जो आसता न्ही डिपार्टमेंटान, तो जे त्या जाता त्या आदाराचेर आमकां पावल घेवचें पडटा. लॉकडावन, कंटेनमेंट झोन हे कितें आसता हे वेवस्थीत करतात. हांव म्हाज्या हातीन ना ते कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करपाक. पूण कितें आसा डिजास्टर मॅनेजमेंट कमिटी आहा आनी ते कितें डिस्कस करता तेज्या माध्यमांतल्यानूच ते मागीर फुडें व्हेले वयता. आनी कितें आसा त्रास जातात, हांवूच सांगता न्ही, 50-60 भुरगे त्यात एक ल्हानसो वाडो ते म्हणटा तुमी कंटेनमेंट केल्या, पूण आमी डेली वेजीस वर्कर आमकां कांयच गावना, आमी कशें म्हणून जगपाचें हो बी प्रश्न आहा. हो सोशली भरपूर डिफिकल्ट प्रश्न आनी तुमकां आतांच सांगता
कोविडा खातीर बिहेवियरल पॅटर्न बी लोकां मदीं बदलूंक लागल्या. घरांतली भुरग्यांची पॅटर्न बदलूंक लागल्या. लोक डिप्रेशनान वचूंक लागल्या. लोकांचे नोकऱ्यो वचूंक लागल्या. आतांच बाबून उल्लेख केलो. म्हाका दिसता की बाबून जे सांगले ते सारकें सांगले की कितें आहा की लोकांचें जीवन हॉटेलाची जे आहा ट्युरिजम मुवमेंटूच जायना. मागीर ट्युरिजम आनी त्या लेवलाचेर येवपाचें शक्यच ना. पूण कितें आहा की ऑपरेशनल कॉस्ट जो हॉटेलाचो आसता तो स्टँडर्ड ऑपरेटिंग तूं 10 रूम ऑपरेट किचन फूल प्लेस चालू आसूंक जाय. इतर काही गोष्टी गोंयांत येवंक लागल्या कित्याक तांकां दिसता गोवा सेफ आहा. तांकां काय ते देशाचेच नागरीक आमी काय बंधन घालूंक शकना. तांकां टेस्टिंग करूनच आमी भितर घेतात. पूण त्याच बरोबर आयजचे दिसा तुमी पळोवंक गेल्यार की ओवरऑल ते ट्युरिजमाचो विशय आसूं इतर काही धंद्याचे विशय आसूं सगळी कडेन प्रोडक्शन डावन जालां. एक फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री सोडून बाकी सगळे आयज तुमी स्कुटराचे वेवसाय पळयात. कोण घेता स्कुटर सगळे म्हणटा ना कित्याक कोणाक खबर ना की कोणाचे आयज सगळे कडेन गोंया राज्यान बी खुबशे कडेन लोकांचे सॅलरीज 30% कंपनी परवडना म्हणून देंवयल्ले आसा. आनी देंवन जाता तेजो कितें आसता तेजे EMI आसता इतर कांय गोश्टी म्हणजे डिप्रेशन मागीर मायंडाचे मेंटल वेलबिंग हे कशें करपाचें हेजेर बी सरकाराचें काम चालू आसा. म्हणजे आमकां हे सगळे गोश्टीक तोंड दिवचें पडटलें. हे फक्त सुरवात. कोवीड हे वर्सभर कोवीड उरोवंक शकता जो पर्यंत वॅक्सिनेशन येना आनी योग्य तरेचें ट्रिटमेंट कोविडा खातीर येना तरेतरेचे प्रसंग आमकां तोंड दिवचे पडटले. आनी हे तुमी तुमकां आतांच सांगता तुमकां जर दिसता की कोविडा खातीर फक्त एक हो इशू आसा कोविडाक टक्कर दिवपाक. दुसरो ट्युरिजम ट्युरिजम इज हायेस्ट रेव्हेन्यू आफ्टर मायनींग ट्युरिजम हायेस्ट रेव्हेन्यू जनरेटर आयज प्रत्येक राज्यांत. काल हांव आमचे कांय मित्र आसा म्हाजो एक मित्र आसामाचो हेल्थ मिनिस्टर तेजे कडेन तो म्हणटा 80% देंवलां आमचें GST कलेक्शन. तरी बी आमकां पयशे सगळे कडल्यान पयशे गोळा करून आमकां कोविडाक आमकां कारण लोकांचे आरोग्य आनी सुरक्षा तेच आमकां पळोवचें पडटा. ट्युरिजम इंडस्ट्री खंय ना खंय आतां भायले लोक येता रावतले खंय आनी SOPs आसतले. SOP नासले शिवाय खंयचे हॉटेलाक तुमकां दिसता की नांव ते पाड करूंक सोदता की आपल्या हॉटेलान कोविड गावलो म्हणून खंयचो मनीस मागीर वचून रावतलो त्या हॉटेलान. हे सगळे तरेतरेचे गोश्टी आयज खुबच्या लोकां कडेन 2-2 घरां 3-3 घरां ते भायर येवन आपले आनी काय टेस्ट करून येवन रावतात. तांकां काय बंधन आमी घालूंक शकना. पूण त्याच बरोबर SOPs आनी हे सगळे गोश्टी सगळे काळजी घेवपाची गरज आसा. त्याच बरोबर हे जे SOPs आतांच बाबून सांगल्या प्रमाणे आतां ही सगळे पेडणे हे ट्युरिजमाच्या आदाराचेर रेस्टॉरंटां बंद आहा सगळीं बंद आहा. रेस्टॉरंटात जेवपाक तुमी जर ताका फ्री जेवण दिता ना. आनी म्हणून सगळे गोश्टी करतना SOPs हे इम्प्लिमेंट स्ट्रिक्टली आमकां ट्युरिजम डिपार्टमेंट MD आमी सगळे एकत्र येवन ते करपाचे आहा. कित्याक निर्णय कित्याक घेतात निर्णय आमी केन्ना केन्ना घेता कारण लोकांचे जॉब्स वचपाक लागले. आनी म्हणूनच हे सगळे गोश्टीचेर आरोप करपाक एकदम सोंपें. पूण लोक आरोप करता लोक सोल्युशन दिना. आनी म्हणूनच आयज प्रॉब्लम जाता केन्ना तुमी सोल्युशन जेन्ना दिना. आयज सजेशन दिवपाची वेळ आयिल्ली आसा. तुमचे कडेन जर नवीन सजेशन सरकार कटिबद्ध हे SOP स्ट्रिंजंटली इम्प्लिमेंट करपाक. म्हणून आमी प्रत्येक तालुक्यान आमी सगळ्या बाबू आहा मिस्टर सोपते आहा हांव आसा आमचे ऑफिसर्स सगळे आहा ह्यो बऱ्या पैकी काम करतात. तांकां बी मोटिवेट करपाची गरज आहा. फक्त टिका म्हणून केल्यार आनी आमी आतां टिम्स केल्या गोवा मेडिकल कॉलेजान आनी कोवीड हॉस्पिटलान. आयज हांव पेपर वाचतलो की डॉक्टर एडविनाक आमी कुशी काडला कोण कोणाक कुशी काडला 4 महिने लिव्हेर वचूंक सोदतालो. म्हणून आमी कितें केलें की कोवीड हॉस्पिटलाचे जे स्टाफ आहा डेडिकेटेड कोविडाक दवरले. फाल्यां आमी जर नॉर्थ गोवन कोवीड हॉस्पिटल केलें ते रोटेशन एज पर मॅन्डेटरी 21 दीस आमकां तांकां रोटेशन करचें पडटा. तेन्ना जाल्यार फॅटीग डेवलप जाता. म्हणून आमचे टिम्स ऑल प्रिपेर्ड आहा. आमचे कडेन योग्य तरेचे डॉक्टर आहा तो बी आहा तेणी बरें काम केल्लें आसा. पूण कितें आहा तें रोटेशन बेसिसचेर चलता. एकूच प्रश्न पेडणे पोलीस स्टेशनाक अतिरिक्त गाडयेची गरज आहा.